Sagramental
सारक्याचे आमची जिणी संतोषाचे स्वादी सग्रामेता स्वादी सग्रामेता. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो माते वासो वांचेल आवास्वार स वळ 3 आणि 30 आणि 3 आमकां सांगता सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कड तुमकां फावो जातलें. सोदा पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कड तुमकां फावो जातलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या शुक्राराच्या दिसा ह्या सकाळींच्या वेळा सोम्याचें आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण नियाळन अर्घां दिवच्याक आज आमी हांगासर आयल्या. देवान आमचो हर एकल्याचो मोग केला. देवान पयलें आमचो मोग केल्लो देखून हांव आनी तुमी देवाक वळखूंक शकता. हर एक मेट पयलें देवान आमच्या जिवितांत काडचें देखून देवाक आमी अर्घां दिवया. आज ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जाल्यार तें देवाचेंच देणें. ताणें आमकां आमच्या कुटुंबांत आवन हांगासर आपोवन हाडलां जाल्यार ताच्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक ताची स्तुती करूंक आमच्या जिणेंत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका अर्घां दिवंक आनी एक बरवशाचें जिवीत जियोवच्याक तो आज आमकां हर एकल्याक आपोवणें दिता. आमच्या बोवारी आमी पळयलीं जाल्यार झुजांचीं मोडां झुजां जावनूच आसात. खंतीचे दुखीचे दीस आमच्या फुडें आसात. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत हांव आनी तुमी आज ह्या पूण शेतांत जेजूच्या पांयां मुळांत बसल्या जाल्यार हर एकल्या खातीर मागोवंक आज म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. आमी करचें हर एक मागणें तें आमच्या भावा भयणींक पावता म्हणली आमची हर एकल्याची पातयणी. जेजून सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी उक्तें जातलें. जें कितें आमी सोम्याच्या नांवान मागता तें सगळें देव आमकां फावो करता. देखून आज विशेश रितीन मध्य प्राच्य गांवांनी कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणीचो उडास काडया. गल्फ राष्ट्रांनी बियाचे वातावरणांत आसची आमची भाव भयणी आमची भावंडां तांच्या खातीर विशेष रितीन मागता आसतना हो सगळो वेळ ह्या एक विशेष इराद्यां खातीर आमी मागोवंक प्रयत्न करया. तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांची मोनां बदलून हें झूज बेगीनच संपोवच्याक देव तांची मोतूच वाडावन दी म्हणून ह्या आराधना वेळार तांच्या खातीर विशेष रितीन आमी मागया. सोम्याची स्तुती करूंक आमी हांगासर संतोशान आयल्या. संतोशान आमी आयल्या देखून संतोशान हो वेळ करसूंक आमी प्रयत्न करया. जेजून आमकां ताचे सरशी ओटल्या करीत कोणायकी ताच्या पांयां मुळांत बसोवंक जायना. ही हो जावन आसा आमचो बरवसो. ही जावन आसा आमची पातयणी. तर त्याच जेजूच्या सांगातपणांत रावोवंक आमी प्रयत्न करया. सदांच ताची स्तुती आमी करया. अर्घां तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू होसाना तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू नामान तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वैभव तुजो सोम्या जेजू वाकांताव तुका सोम्या जेजू दिनवासताव तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हर एक घडी आमी सोम्याची स्तुती करच्यांत आमचें जिवीत सारूंक आसा. तर तस्सो पवित्र देव इस्रायलाचो जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां उगडापो जाल्लो त्याच
पवित्र देवाची आम्ही स्तुती करूया, ताचे आराधन करूया आणि ताच्या पवित्रपणांत आम्ही रावच्याक ताची कृपा मागून गावया गीत तू पवित्र देव. सर्वांनी उभी रावचे. इस्रायेलाच्या स्तुतीची यासना स्तुती करसो देव तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीची यासना स्तुती करसो देव तो पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. Saulakani silasa bंधनतले सुटले. Saulakani silasa bंधनतले सुटले. बंधन स्तुती करताना सोडवून देव तो आयलोय. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिन तू आयलो. देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी. पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभसो पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या सिंहासनात स्तुती करसो देव तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात स्तुती करसो देव तो पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. शद्रक मेशक अबेदnego बुझांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदnego बुझांतले राखले. बुझां स्तुती करताना तनवारें ते भरले. बुझां स्तुती करताना तनवारें ते भरले. देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी. देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी. देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी. पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभसो पवित्र देव
सुटका सोडवून लाभवतो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्तीकोसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्तीकोसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्तीकोसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्तीकोसो देव तू पवित्र 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 देव सोमियाची स्तुती आम्ही करूया आमच्या सूत्रांनी अर्गा तुका सोमिया जेजू गुलाब तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू होसाना तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 दयकन बसात मोगाळ भवन आणि भयणीनो पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचताव श्रद्धाक आनी मेशाक आनी अभिज्ञेगो ह्या तेगा तरणाट्यांक उज्यांतलें देवान राखलें खंयच्यांतलें उज्यांतलें देवान राखून व्हरतें हजाप केलें आनी आमचो देव आमकां सदांच राखचो पोरण्या सोल्ल्यान जावंक पुरो नव्या सोल्ल्यांत आमकां जायतीं दृश्टांत आसात कशें देव ताच्या पोरचेक सांबाळटा तांचो मोग करता तांची जतन करता आनी आजुनी तो जेजू ताच्या पवित्र संस्कारा मुखांतर पवित्र उकारिस्ता मुखांतर आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां तो करन आसा जावंक पुरो आमच्याच बोवारी ह्या दिसांनी आमी वेथे आसाव वेले कण्णूर थंयसर पवित्र कुंभारांत जेजूचें मुखामोळ ह्या मुखांतर आमकां कळीत जाता सोमी न्हय केवल एका जाग्यार मात्र न्हय हर एक कडेन ताचें अजाप आमच्या जिवितांत करता पूण म्हाका आनी तुमकां आसा जय बावार्थ बरोवचो असल्यार म्हज्या तुज्या जिवितांत ही अजापां जातात आनी आज ह्या उंड्या रुपी आसच्या त्याच जेजूक स्वादीक जेजूक आमी आराधन करूं ताची स्तुती करूं ताका मान महिमा वगळाप दिवच्याक हांगासर आसर आसाव ताच्या सांगातपणांत सदांच रावच्याक आमी प्रयत्न करया आमची जबाब अर्गा आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गा आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या सोमिया आमच्या देवा अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या तारोका अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या श्रेष्ठ याजका अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या जिवा आनी जिवानपणा वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या इश्टा अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या बऱ्या गोवळ्या अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या सर्गींच्या सैर्या अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू काकुळतीच्या सागोरा अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू बोक्साण्याच्या दुता अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू मोगाच्या पागोरा अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू संवसाराच्या उजवाडा अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू पिडा गुण केल्ल्या अर्गान वगळाप तुका सोमिया जेजू
जेजू देवसाराक पाडाव केलेल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू मेल्ल्यांक जिवंत केलेल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू भुकेल्ल्यांक धादोश केलेल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू रडटेल्यांची दुकां पुसुल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू पडकारांक गुण केलेल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू पक्क्यांक बक्षिल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या सोमिया हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू मनशा रूप घेवन आमचे मदें जियेल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू उंड्याच्या रुपार करोर्स हजार आसच्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू कुरीस घेवन कालवार पर्वत चडलेल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू कुर्सार मरोन आमची अरियेकल्याची सोडवण केलेल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयल्या बापाच्या उजव्याक बसुल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू आमच्या मुनसो भितरा हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू आमच्या संगता सदांच आसतय म्हणून आमकां सांग आमचो मोग केल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू आमचो बरवसो दोडतो केल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू संस्कारांच्या जिविता मुखांतर आमचे जिवीत ग्रेस्त केल्ल्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू आमच्या सर मोगाच्या मनशांक खातीर हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू अनवार अवघडांतले आमकां राखून व्हरच्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू हर एक घडी आमकां राखच्या मेटा मेटांनी तुजो सांगात आमकां दिवच्या हरगाने वगळाप तुका समियान जेजू एक घडी बोर आमी मौन रावया आमच्याच अंतस्करणांत हांवन जेजूको अर्गां दिवया कित्याक ताणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्यांत महात कार्यां आमचो देव सदांच आमच्या सांगात आसचो आमच्या कश्टां दुखांनी आमकां सांगात दिवचो आमचो देव इतलो अपुर्बायेचो देव काकुळचो देव बरो गवळी आमच्या सांगात आसा तर काळजाच्या गुंडायेत हांवन आमचीच हरगां उलय मौनपणी ताका भेटोवन दिवया मोगाळ भवनो आनी भयणीनो देव आमचो राखणदार देव आमचो पाती येतात गे कितलीं जाणां पाती येतात देव आमचो राखणदार म्हूण हात वयर घाला सगळीं न्ही 100% कोणूच सांगा ना देव आमकां राखण दिना म्हूण सांगचें कोणी हांगासर आसची नात कित्याक आमकां हर एकल्याक कळीत आसा देव मात्र आमचो बरवसो सबार संदिग्ध परिस्थितींत हर एकल्यांनी आमचो हात सांडिल्ल्या वेळार आमी मनशांचेर दवरलो बरवसो उणो जाल्ल्या वेळार आमचो आक्रेचो बरवसो देव मात्र कित्याक देव सगळें करूंक शकता इम्मानुएल जावन आमच्या सांगात रावो गायिल्लो आमचो देव सगळें करूंक शकता म्हाका आनी तुमकां आसूंक जाय बावार्थ बरवसो आनी मोग ह्यो तीन संगती आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत सदांच आमी ताची राखण अनुभव करूंक आमी शकता ह्या प्राजिताच्या काळार आमकां कळीत जाता देवान ताच्या पुता मुखांतर आमचो कितलो मोग केला गी म्हूण येतळसो आमी कुर्साची वाट चलोवन व्हेली आनी हर एक सेसांव आमी नियाळतना आमकां कळटा जेजूचो मोग दर म्हूण आमकां थंयसर दिसून येता आनी तो मोग संपूर्ण जाल्लो त्या कुर्साचेर म्हणलें आमकां कळीत जाता कुर्साचेर सोमयाचो मोग संपूर्ण जालो अपरिमीत मोग ताणें आमचो केलो कितेंच ताणें पाटी दवरलें ना हर एक संगती आमच्या मोगा खातीर ताणें केली आनी पवित्र सुवार्थ आमकां सांगता सगळ्यांतल्यान तो बरें करीत गेलो सगळ्यांतल्यान बरें करीत गेलो आनी आमकांय तो सगळ्यांतल्यान बरें करूंक उलो दिता तो देव तरी त्या समासंपणाक लाभदोन रावलो ना म्हणून फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र आवाजवार 2 आनी तो आमी वाचताव तर आमच्या सांगाता आमचे बरी जावन जियेल्लो जेजू आजून उंड्या रुपार ताचें दर्शन आमकां दिवन आसा आनी सर्गी रासाक एक दीस आमकां तस्सो ओडपा वयतलो पूण ह्या संवसारी जिविताचेर आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तो आमकां दिता आमची राखण तो करता
तर कीर्तन 90 या घडी आम्ही ऐकूया. म्हज्या उपरांत या कीर्तनाची उतरां तुमी सांगची. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, जो मनीस परमनाथ देवाच्या आश्रयांत रावता, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता जो मनीस परमनाथ देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता, आणि सर पदवेदाच्या सावळेंत वस्ती करता, आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता, आणि सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तो सरस्परा म्हणटा, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तो सरस्परा म्हणटा, तू म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तू म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तू म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तू म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो, 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 आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आनी मरणांत एक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो, आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो, ताच्या पाकट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो. ताच्या पाकट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावाच ताचे विश्वासीपण, डाल आनी कावत ताचें विश्वासीपण, रातच्या आकांतांची, रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची, दिसा वेळा उपतल्या बनाची, कसलीच भिरान तुका आसची ना, कसलेच बिरान तुका आसची ना, कसलीच भिरान तुका आसची ना. कसलेच बिरान तुका आसची ना. काळोखान बोंतले मारीच्या पिडेक, काळोखान बोंतले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नाश करतेल्या कर्गाक, दनपरांच्या नाश करतल्या कर्गाक तूं भियोवचो नाय, तूं भियोवचो नाय, तूं भियोवचो नाय. तूं भियोवचो नाय. तुझ्या कुशीक 1000 जण मरण पडतीत, तुज्या कुशीक 1000 जाण मरण पडटीत, आणि तुझ्या उजव्याक 10,000, आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुझे सरशीं कसलेंच वायट पावचे ना, तरी तुजे सस्सीं कसलेंच वायट पावचें ना, तरी तुझे सरशीं कसलेंच वायट पावचे ना. तरी तुजे सस्सीं कसलेंच वायट पावचें ना. करेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय, खरेंच तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयतलोय, करेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय, खरेंच तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयतलोय, आणि नसत्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. आनी नश्ट्याक कसली मोजरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो, कित्याक सरस्पर तुजो आसरो, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो. कित्याक सरस्पर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय, परमना देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीं पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, तुका सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या, आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पत्राक तुजो पाय आदाळना जावच्याक, पात्राक तुजो पांय आदाळून जावच्या. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले, आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, शिवाचे आनी सर्पाचे तूं चलतलोय. तारून शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तारून शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. हांव ताका निवारतलो. तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. हांव ताका लागतलो. तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. हांव ताका जाप दितां. तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. 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 ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब हांव दिवन ताका ददोशी करता. लांब हांव दिवन ताका दोदोशी करता. म्हजें दाराण पळोवंक
ताका फावो करता म्हजें तारान पळयोवन ताका फावो करता तुजें दारान पळोवंक ताका फावो करता म्हजें तारान पळयोवन ताका फावो करता अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू प्रेज द लॉर्ड 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 मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या किर्तान नवद आनी एकांत देव आमचो राखणो आमच्या सांगातच तो आसा जिविताच्या हर एका कश्टा नश्टांत तो आमकां सांगात दिता हें किर्तान आमच्या पैकी साबार जाणांक बायाट ते आसा वयमो आनी आमी गरबेच्या बेंताकांनी येता आसतना पळयता थोड्यांच्या घरांनी ह्या किर्तनाची उतरां आमकां पळोवंक मेळटात देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमचो देव आमकां राखण दिवचो प्रत्येक जावन कश्टांच्या वेळार सगळें आखेर जालें म्हूण न्हू आमी चिंता आसतना सगळें झुजावरूय देसवाट जालें म्हूण चिंता ना कितेंय इल्लो बरवसो आमच्या जिणयेंत आमच्या काळजांत पेटता जाल्यार तो देवा तावन म्हणजे आमी समजून काडगे जाय जेजू तावन आमकां तो बरवसो मेळटा तर परत सुमयाची स्तुती आमी ह्या घडये करया कित्याक आमकां राखण दिवचो देव आमचे सांगाता आसा आमकां तो पुरस्कार दिता आमकां तो सन्मान करता आनी आमचें जिवीत सदांच ताच्या सांगातपणान जिवंक तो आमकां आपयता तर त्या सुसमयाची परत आमी स्तुती करन अर्गां दिवया म्हणलें गीत गावन उबी रावन संतोषान ताळयो पेटोवन त्या सुसमयाचें आराधन आमी करया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया पूर्वता तुळशीन आमचे दोळे उबाया उसाय देव आमचे मागणे ऐकता पूर्वता तुळशीन आमचे दोळे उबाया उसाय देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्गां ताका सजना सजना उत्कळटा सोपा होड्या देखून अर्गां ताका सजना सजना उत्कळटा सोपा होड्या अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया इस्रायेला सो देव खंडीत निदाना बिस्नार प्रोजेक्टाचे केदी साडिया इस्रायेला सो देव खंडीत निदाना बिस्नार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना देखून अर्गां ताका सजना सजना उत्कळटा सोपा होड्या देखून अर्गां ताका सजना सजना उत्कळटा सोपा होड्या अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गितां गावया
असो विश्वासी मोग सस्नाक जगता आमकां आपयलेलो सोमी आमकां सांबाळता असो विश्वासी मोग सस्नाक जगता आमकां आपयलेलो सोमी आमकां सांबाळता देखून हरगा ताका ससना ससना उपकारता सो आहोड्या देखून हरगा ताका ससना ससना उपकारता सो बाबुया हरगा देव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गीता गावया हरगा देव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गीता गावया हरगा देव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गीता गावया हरगा देव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकाचे आमी गीता गावया हालेलुया 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 तुका सोम्या हालेलुया 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 तुझ्या कृपेन आमकां बरसुया हालेलुया हालेलुया तुझ्या सरपण आमकां एकल्याक तूं फावो कर तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी सोम्या हालेलुया 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 तेकन बसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो नितीवंत मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात म्हूण आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत वाचूंक मेळटा जाणवायच्या ग्रंथांत नितीवंतांचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात देवाच्या हातांत आसात ते नितीवंत म्हळ्यार कोण कोण नितीवंत म्हळ्यार कोण आमी सगळीं आमी सांगोंक धैर्य पावता उगी नितीवंत म्हूण सांगोंक नितीवंत म्हळ्यार कोण इंग्लिशांत आमी रायचियस पीपल म्हणटा कोंकणीन नितीवंत म्हणटा इंग्लिशांत रायचियस पीपल रायचियस पीपल म्हळ्यार रायट रिलेशनशीप सारको संबंध दवरचो नितीवंतपणाचें लक्षण कितें म्हळ्यार देवातय म्हजो आनी तुजो संबंध तो सारको आसूंक जाय तो मागण्या बरीत संबंध विश्वासपणाचो संबंध बरवोशाचो संबंध मोगाचो संबंध अशें दवरल्यार मात्र आमकांच आमी सांगयेत आमी नितीवंतपणाची जिणी जियेता आतां तुमी म्हाका सांगा हात वयर घाला हे सगळीं लक्षणां आसात जाल्यार मात्र हात वयर घाला आतां आमकां कळटा आमी रायट रिलेशनशीप दवर नासावंगी म्हूण कितेंय जावं दी देवाक जावं मान आनी वगळाप आमकां हर एकल्याक देवान ताचे थंय एक बरो संबंध दवरच्याक रचला रायट रिलेशनशीप संत भक्त तांच्या जिवितांत तांणी एक देवा लागीं सारको संबंध दवरलो तशें म्हूण तांच्या जिणयेंत चड उणें नातल्लें म्हूण अर्थ न्हय हर एका संताच्या जिवितांत तांचोच एक इतिहास म्हणलो आसलो देखून आमी इंग्लिशांत एक सांगणी आसा एवरी सेंट हॅड ए पास्ट अँड एवरी सिन्नर वील हॅव ए फ्युचर देखून हर एका संताच्या जिवितांत ताचेंच पास्ट आसलें तशेंच आमकां हर एकल्याक प्रत्येक जावन पत्क्यांक एक नवो बरवसो आसा तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हो प्राचीत काळ म्हाका आनी तुमकां आपयता इतलेंच करूंक दुसरें हांवें आनी तुमी कांय करीचें म्हणना पर्वत वयर तावन हाडून सकयल दवरूंक देव आमकां विसारना आमच्या हातान कितें करूंक जायना तें करूंक बिलकूल जेजू आमकां ह्या प्राचिताच्या काळार सांगना इतल्यो कुर्सावाट कर इतलें आराधन कर देव बिलकूल आमकां तसलीं कंडिशनां घालना तें कितें आमी करता जाल्यार ताचे तावन आमच्या साल्वासावाक उपकाराक पडटा जेजू आमचे तावन आशेता इतलेंच रायट रिलेशनशीप एट द रायट टायम हें दवरूंक तितलें सुलाभाचें न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सगळ्या तुज्या काळजान मनान आनी सक्तेन आज आमी सुवार्थेंत आयकतलें हांव देखून आमच्या सगळ्या जिवितांत जेजू सांगता रायट रिलेशन दवरिचें जाल्यार
आमकां आमच्या ताळण्यांचेर आमी जैत दवरूंक आसा. आमकां सुलाभ सांगूंक आमी नितीवंतपणाचें जिवीत जियेता म्हूण, पूण सोमाम बसून आमी आमचेच जिविताचेर एक नदर घाल्यार हांव आनी तुमी जेजूच्या रायट रिलेशनशिपांत हांव कितले पयस आसा म्हूण आमकां कळटा. कशें आसा म्हूण आमी निराश जावचें नाका. हर एकल्याच्या जिवितांत नवो बरवसो जेजू हाडून येता. देखून आज ह्या प्राजिताच्या काळार म्हाका आनी तुमकां जेजून सांगचें इतलेंच, म्हजो आनी तुजो संबंद देवा लागीं तो बरो जावं दी. म्हणजे विश्वासपणाचो संबंध. देव म्हज्या जिवितांत सगळें करूंक शकता. देखून जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता देवान पयलें आमचो मोग केला. कोणें आमचो पयलो मोग केला? जर देवान ह्या जेजून आमचो पयलो मोग करिनातलो जाल्यार म्हाका आनी तुमकां मोग कितें म्हूण कळीत नातलो. देखून मोगाचो संदेश देवान ताच्या पुता जेजू मुखांत आमकां कळीत केला. काकुळत कितें म्हूण ताणें कळीत केल्या, तशें केल्ल्यान मात्र आमकां पेल्या थंय काकुळत दाखोवंक जाता. जेजू एक बरो गवळी जावन ताचें सगळें जिवीत ताणें पेल्याच्या बरेपणा खातीर गळसिलें. पिडेस्तांक बरें केलें, दणसतेल्यांक सवकासाय दिली, निराशपणांत आशिल्ल्यांक नवो बरवसो दिलो. एम्माउसाच्या वाटेर आशिल्ले ते 2 जाण शीस सगळो बरवसो सांडून आपल्या पयल्यांच्या कामांक फाटीं वचून आसले आनी जेजू तांच्या मोदेगांत आयलो आनी तांचो बरवसो ताणें घट केलो. जाकेवाचें जिवीत निराशपणाचें जावन आशिल्लें. ताच्या जिणयेंत क्रेस्तकाय आशिल्ली, पूण लोकांचो मोग ताच्या जिणयेंत ताणें अनुभव करून नातलो. देवातावन तो पयस आसलो, देखून जेजू पळोवची आशा ताच्या काळजांत उदेली. देखून तो रुमडीच्या रुखार चडलो आनी तितलेंच मागीर ताच्या जिवितांत कितें जालें आमकां कळीत आसा. जेजू ताच्या घरा सैरो जावन गेलो आनी ताचें सगळें जिवीत बदलता. आनी आज तसो जेजू ताचें हजारपण म्हाका आनी तुमकां दिवन आसा. आमी नवे व्यक्ती जावच्या खातीर. देखून कोण जेजूच्या संपर्काक येता तो सगळो व्यक्ती नवो जावंक नवो जाता म्हणलो बरवसो देवाचें उतर आमकां सांगता. वन हू इज इन क्रायस्ट इज अ न्यू क्रिएशन. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 आमकां सांगता, वन हू इज इन क्रायस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन. जर एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. दॅट इज कॉल्ड एज रायट रिलेशनशीप. जेजू सांगता रावचें म्हळ्यार, जेजू सांगता जियोवचें म्हळ्यार, जेजू बरें चिंतचें, जेजूचें काळीज आनी मोन आमचें घर घेवचें म्हळ्यार तें रायचियसनेस, तें जावन आसा रायट रिलेशनशीप. देखून आज जेजू म्हाका आनी तुमकां तितलेंत करूंक आशेता. ह्या प्राजिताच्या काळार हांव आनी तुमी हें करूंक प्रयत्न करता जाल्यार आमचो सगळो प्राजिताचो काळ सुफळ जातलो आनी पास्कांचें फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक म्हाका आनी तुमकां साध्य जातलें. देखून जर म्हजो संबंद देवा लागीं सारको आसा, म्हजो संबंद पेल्या लागीं बरो जाता. जर देवा लागीं म्हजो संबंद बरो ना जाल्यार पेल्या लागीं म्हजे लागीं म्हजो संबंद बरो आसना. देखून देव आज आमकां आपयता, देवा लागीं राजी जाया आनी पेल्या लागीं राजी जाया. देखून आमचें जिवीत देवा सांगता जियोवचें आनी पेल्या सांगता जियोवचें आसा. पापा लियो म्हणटा मोग आनी एकतार आमच्या मिसांवाचो एक वांटो खंय. 2 कुशी जाल्यार ती एकामेका पुराक जावन आसा. आमच्या मिसांवाचो वांटो मोग आनी एकतार. मोगी आसा जंय, एकतारी आसा जंय. एकतार म्हळ्यार जेजू थंय एकवटून रावचें, जेजूच्या पवित्र सभेंतय एकवटून रावचें. कसल्या एकतारान जियोंक म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याची ससाई ह्या घडी आमी मागया. जें कितें रायट रिलेशनशीप हांवें आनी तुमी जेजू लागीं दवरूंक जायचें जाल्यार म्हाका आनी तुमकां कृपा पवित्र आत्म्यांत हांव वळटा. तर आतां पवित्र केल्लें पवित्र उदक तुमचे वयर शिंपडायतना समेस्तांनी दिंबी घालची आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागचें आनी आमचो संबंद सोम्या थंय सारको करच्याक कृपा मागची. नाळावागी अभिषेक
अभिषेक मानवन्नी पावनात्मा रे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಲೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ दिव्यकालन सरावचे मोगाळ भावन आणि भयणीनो ही थोडी मिनटां आमच्या सजिविताचें समर्पण करूंक आमी वेताव. आज विशेष रितीन आमी मध्यप्राच गांवांत कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणी खातीर झुजा वरवीं नश्ट जाल्ल्या सगळ्या त्या गांवच्या लोकां खातीर आमी देवाक उलो मारया. आमची भाव भयणी आसात, आमची कुटुंबादारां आनी जायतो लोक ह्या गल्फ कंट्रीसांत काम करन आसा. तशेंच इस्रायलांत, इरानांत सगळ्या गांवांनी ह्या झुजाचो परिणाम आमकां पळोवंक मेळटा. तितलो मात्र न्हय, हो झुजाचो परिणाम त्या गांवांत, आमच्या गांवांत समेत हो झुजाचो परिणाम ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा. मनशाच्या मुळावे गरजेक गरज आसचो गॅस आनी हेर संगती आज तत्वार आसा. तशेंच मुंदारून वसात जाल्यार मुखले दीस कश्टांचे जातले. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, काळजाच्या गुंडायेत हांव देवाक आमी उलो मारया. येतोळूच आमी आयकलें किर्तन नोद आनी एक देव आमचो राखणदार, ताका उलो मारिल्ल्यांक तो केदींच निराशी करिना. आमचो देव, बोरवोशाचो देव. ह्या घडी आमी विशेष रितीन ह्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागया. आमचे जण एकल्याचे मागणे ह्या गांवांत मुखल्या दिसांनी शांती समाधान रास जावंक साध्य जातलें. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मनीस एक चिंता जाल्यार देव ताची मांडावळ दुसऱ्याच रितीन करता. हो जावन आसा आमचो बोरवोसो आनी पातयणी. देखून बाबार्थान आमी मागया, हर एकल्याचो उडास काडा. प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबाची पिरगसगारां, भाव भयणी ह्या गांवांनी काम करते आसा जाल्यार तांचो एक घडीभर उडास काडा. तांच्या संरक्षणा खातीर मागया. बरी भलायकी देव तांकां फावो करून दी. असल्या भिरांतीच्या वेळार जाल्यार देव तांचे सांगता, तांच्या बोगलेक रावून तांकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. आनी थंयसर आसच्या हर एकल्या भावा भयणी खातीर विशेष रितीन आतां आमी मागया.
आमचे मागणे खंडीत जावन तांच्या इराद्यां खातीर ते पावतले आनी मुटल्या दिसांनी थंयसर शांती समाधान खंडीत जातली म्हणली आमची पातयणी आनी आमचो भरवसो तांच्या खातीर आमी विशेष रितीन मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ही घडी पवित्र घडी जावन आसा. ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण जेजूक आमी करया. आमचे दोळे धांपया, साध्य जाल्यार आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमच्या काळजान मनांत आशिल्ल्यो सर दुखी, आमचे कश्ट, आमचे बांदपास एक ना एका रितीन हांव आनी तुमी सोमया मुखार हांगासर बांदपासांत आसा. हे सगळे बांदपास मुजे तावन तुजे तावन खरी सुटका आमकां लाभय जाय जाल्यार जेजून मात्र आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक साध्य आसा. देखून आमचे काळीज आनी मोन त्याच जेजूक उक्तें करया. तो आमकां आपडून दी ह्या घडये आनी ताचे ह्या कुरपेची जर आमच्या अरियेकल्याच्या शिराशिरांनी ती वाळोवन दी. आमच्या मातयाच्या केसांत हांवन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत ताच्या आमोलीक रगात तो आमचे लागीं आमचे वेळ शिंपडोवन दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता आसतना आपोड सोमया आपोड म्हणलें गीत गायता आसतना आमी मौनपणी आमच्या जिवितांत खंयसर परिवर्तनाची गरज आसा, खंयसर आमकां सोमयाचो स्पर्श गरज आसा. आमी मागया, कालतेपणी मागा तुमच्या इराद्यां खातीर आनी हेरांच्या इराद्यां खातीर जावं पुरो कश्ट पिडा शिडा आसा कुटुंबांत तांच्या इराद्यां खातीर विशेष रितीन आमी मागया. हें गीत आमी गायता आसतना मौनपणी आमच्या इराद्यां खातीर आमच्याच इराद्यां खातीर आमी मौनपणी बरवशान मागचें. आपूण जेजू म्हाका आपोल, आमोलीक त्या रगतान म्हाका तूं केलाय. खून कर जेजू म्हाका खून कर, सगळे पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपूण जेजू म्हाका आपोल, आमोलीक त्या रगतान म्हाका तूं केलाय. खून कर जेजू म्हाका खून कर, सगळे पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. मागया आमी आनी समर्पण दिवया आमच्या सर कुटुंबांतल्या स्त्रियां खातीर. गेल्या त्या आयतारा आमी आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस संभ्रमलो. आमच्या कुटुंबांनी एक आवय जावन, एक पोतीण जावन, एक भयण जावन, मावशी जावन, माय जावन तांचो पात्र ती केळोन आसात. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या स्त्रियांचो आनी हांगासर आसच्या सगळ्या स्त्रियांचो उडास काण तांचे खातीर आमी मागया. आज स्त्रियो तांची सेवा आमच्या पिरगच्यांनी आमच्या पवित्र सभेंत उदार मनान दिवन आसात. तांच्या खातीर विशेष रीन मागया. प्रत्येक जावन आमी मागया शोशणाक ओळख जाल्ल्या सर स्त्रियां खातीर, शोशणाक ओळख जाल्ल्या चलयां खातीर, विविध वायटाक आज आमच्या समाजांत स्त्रियो चलयो बली जावन आसात. कोणाच्या गी पथकाक ती कश्टोन आसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या घडये तांच्या खातीर आमी मागया. सोमयाची कुरपेची जर तांचेर वळात वचोन दी. सर रितीच्या बांदपासांतले देव तांकां सुटोवन व्हरून दी. हरियेकतेची जी बंदडींत वळख जाल्ली आमची भाव भयणी, प्रत्येक जाण भयणी सुटकेचो अनुभव जोडून दीत म्हूण तांचे खातीर आमी मागया आनी परत आयकुया दिनचो उतरां. आपूण जेजू म्हाका आपोल, आमोलीक त्या रगतान म्हाका तूं केलाय. खून कर जेजू म्हाका खून कर, सगळे पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपूण जेजू म्हाका आपोल, आमोलीक त्या रगतान म्हाका तूं केलाय. खून कर जेजू म्हाका खून कर, सगळे पिडा शिडा म्हजी तूं निवार.
विशेष रितीन आमी मागया या घडये या दिसांनी परीक्षा बरोवच्या PUCच्या भुरग्यां खातीर आनी बेगीनच परीक्षा बरोवच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां खातीर आनी विविध क्लासींनी आसची आमची भुरगीं आज परीक्षा बरोवन ह्या तयाराई करन आसात. आमचो सुमी तांचे सांगात आसून दी आनी सगळ्या वर्सां कितें शिकलां तें मोती काण बरें करून बरोवंक जेजू तांकां फावो करून दी आनी सरितीच्या बियांतलें तांकां मेकळें करून दी आनी सरितीच्यो बंदडी आमची भुरगीं आज बंदडेंत आसात. जावं बरो रॉंग रिलेशनशीप आमची तारुण प्रत्येक जाणां युवा जाणां रॉंग रिलेशनशिपाक वळख जावन कश्टोन आसात. आमोल पियोवणे मादक द्रव्यां वरवीं आज आमची भाऊ भयणी कश्टोन आसात. तांकां जेजू आपडून दी म्हूण सगळ्या आमच्या ह्या भुरग्यां खातीर आनी प्रत्येक जावन सगळ्या युवा जाणांचो उडास काण तांचे खातीर मागया आनी जेजू तांकां आपडून दी म्हूण आशेवया. जेजू म्हाका आपो आमोनीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला जेजू म्हाका सगळे पिळा शिळा मुजीतून आपड जेजू म्हाका आपड आंबोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळे पिळा शिळा मुजीतून मागीर आमी ह्या पूर्ण शेतांत भोव अपूर्बायेची सेवा दिवच्या बाप जेसूदास तशेंच ह्या पूर्ण शेताचे निर्देशाक मानादीक बाप एंड्रू सगळीं बाचपे पिरगसगारां आनी हांगासर आयच्या दिसा विविध पिरगजी तावन आयिल्ल्या सर बाबा भयणी खातीर आमी मागताव. मोगळा जेजू सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तशेंच ह्या पूर्ण शेतांत मोगाची सेवा दिवच्या सर धर्म भयणींक तुज्या कृपेच्या आशिर्वादांनी भर. बऱ्या भलायकेन तांकां हरी एकल्याक सांबाळ. तुज्या पुताच्या मिसावांत तांकांच तांणी वांटेली केलां आनी हांगासर येवच्या हरी एकल्या बावडत्यांच्या आत्मीक गरजांक तीं पावतात. तांकां हरी एकल्याक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बरी भलायकी तांकां लाभय. तशेंच हांगासर आमकां मागोवंक कुमो करचो आमचो भाव डेनीस आनी सगळ्या कोयार पंगडाच्या सर सांद्यांचेरी तुज्या कृपेची आशिर्वादां घाल. ह्या पूर्ण शेताक अभिवृद्धी खातीर आर्थीक रितीन कुमो करच्या सर दानींचेरी तुज्या कृपेची आशिर्वादां घाल. तुजो सेवाक जुवांव पावल दुसऱ्याची मजत हांगासर येवच्या सगळ्या भक्तिकांक ती फावो जावं दी. आमकां हरी एकल्याक तुज्या कृपेन तूं बरो आनी आमी आमच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जावंक आमकां फावो कर. या आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सुमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया. Sama sami nawa
हे सुमिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Jaya Mandira yang Viఠोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती पूर्वे माना मुघल बापोय तू आमचो हात आधा तुझो विज्ञान वरानी रक्षो लाभोय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा सोम्या विठोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती पूर्वे माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सगळ्या काळजान मोनान सक्तेन आनी आत्म्यान जेजूचो मोग करच्याक म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. तर सोमिया सांगाता एक सारको संबंध दवरूंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सबार पोटी देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बरो संबंध दवरिनासतना जियेल्ल्या खातीर पश्चात्तापव्या. नितळ मनान आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोगनिया विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याक सगळ्या तुझ्या पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गोवळी तुवें नेमलोय.
आणि सुगुणांनी आणि जडवायेन ताका प्रकाश बरीत केलोय. या वर्त्या गोळ्याक आमी आज संतोषान वंदित हांव आनी तुजे उजीर कतकतीत मोगान लासूंक आनी मनशा मुखार बऱ्या करण्यानी परजळोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशीं परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशीं परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बैलां बदला आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायेलाचेर दवा परी पडटलो, सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळां घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोन असो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गोवांचें पीक काडटली. एके दाखवाली बरी ती फुलतली, लेबानोनाच्या दाकां सोऱ्या बरी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंद आसा? हांवूच तांचें मागणें आयकतां आनी ताका राखता. हांव एका पाचव्या सारू रुखा सारको, म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलें. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोवकार. तुझो एकलो सुदेव मुझे ऐका. तुझो एकलो सुदेव मुझे ऐका. वळखून नासलो एकताळो म्हाका आयकता. तुझ्या खांदा दवरलेलें सूर हांवें इस्रायेल. तुज्या हातांतल्यो झडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदान तुवें म्हाका उरो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. तुझो एकलो सुदेव मुझे ऐका. गडगड्याच्या मोडा भितर थांव हांवें तुका जाप दिली. मिरुबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पुरचे मुझे सत्राये कांदी. हे इस्रायेला तूं मुझे आयकलोय जाल्या. तुझो एकलो सुदेव मुझे ऐका.
तुझे पुढचे मुझे उतार ऐकले जाल्या इस्रायेलान हांवें दाखयलेली वाट धरली जाल्यार कितले बरे आसले ताका बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव पोसतो कडपांतल्या मोवाक ताका दादोशी करतो तुझो एकलो सुदेव मुझे ऐका सर्वेस्तो तुझो एकलो सुदेव मुझे ऐका पातकीजीनी बदला उंटा सोमी सर्गींचे राज लागीं पावला वंदन तुका क्रिस्ता वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून सदुसवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रामधलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेस हो आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलो सुद्धा न्ही सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्रासवर तो उपादेस दुसरो ना तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत्य सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सत्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेच पेल्याचो मोग करचो हे सर्व होम बेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें देवाच्या रासात हांव तूं चड पयस नाय उपरांत कोणेच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो देवान दिल्लो वर्तो उपादेस आयच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन तुज्या देवाचो मोग कर तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमचें क्रिस्तांव जिवीत ह्या दोन उपादेसांचेर वंदोन आसा पयलें देवाचो मोग आनी दुसरें पेल्याचो मोग देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्या सगळ्या ह्या दोन उपादेसांचेर आमचें क्रिस्तांव जिवीत बांदून हाडलां हांगासर शास्त्री जेजू लागीं हें सवाल विचारूंक कारण कितें गी म्हणलें
आमच्या मोतीक थोड्यांक म्हणी सवाल उदेला जावंक पुरो शास्त्र्यान असलें सवाल कित्याक जेजू लागीं विचारलें दुसरें सवाल विचारये तें आसलें पूण शास्त्र्यान जेजू लागीं सर उपादेशां पैकी सर उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून विचारलें हाचें पाठतळ आमी पळयलें जाल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवान मोइजे मुखांत्र 10 उपादेश 10 पोळयो म्हणटात 10 लेटर्स डेक्कालॉग म्हणटा इंग्लिशान खंयसर दिल्ले सिनाई पर्वतार पयले फावटी दिल्ल्या वेळार थंयसर आमकां कळीत आसा सकयल पावता आसतना कितें जावन आसलें आरोना आनी हेर थंयसर आसले बोंब्या पुजा ह्या गोल्डन काप म्हणटा भांगाराचें वास्त्रू कर्ण ताका देवाचो मान इस्रायल पर्जन दिल्लो आनी हें पळयल्लो मोइजे जायत्या दिसां उपरांत तो आयिल्लो तांणी चिंतलें हो मोइजे जालें आनी हाका राखोवन कांय फायदो ना वो खंय गेलो गी हाची खबर ना देखून थंय आसलेल्या सगळ्यांनी आरोनाक आनी वत्ताय केली आरोनाक आनी मोन नातुल्लें पूण लोकांच्या वत्तायेक लागून तांचें आसलें सगळें भांगार ओट्टू करून उज्यान घाल ताका एक शेप दिवन भांगाराचें वास्त्रू केलें आनी मोइजे येता आसतना तो कितें पळयता ताणें रागान देवान दिल्ल्यो त्यो पळयो थंयच तरणेक मान सोडल्यो कशें परतून दुसरे फावटी देवान ताका ते उपादेश दिले उपादेशाची पळी देवा लागीं ताणें बोगसाणें मागलें आनी आमी पळयता थंयसर देवान मोइजे मुखांत्र दिल्ले 10 उपादेश पूण मुखल्या दिसांनी आमी पळयता जुदेवांचे संप्रदाय सोडून गेले आनी थंयसर 10 उपादेशांक आनी तांणी पांटे पांटे कुटसून 612 ह्या 661 थंयसर रुल्स रेग्युलेशन म्हणून ह्या पयलें दिल्ल्या 10 उपादेशांक तांणी मेळयले आनी ह्या संदर्भार साद्या लोकांक ह्या हेरांक मोती घेवचें स्वाभावीक आनी तूं देवान दिल्ले उपादेश खंयचे घे म्हूण देखून त्या पाठतळार ह्या शास्त्र्यान असलें सवाल विचारलें जावंक पुरो कित्याक देखून सुद्दाचे सवाल वाचपी सर उपादेशां भितर पयलो खंयचो आनी पयलो खंयचो इतले मल्टिप्लाय जाल्यांत रुल्स आनी रेग्युलेशन हाच्या पैकी देवान दिल्लो उपादेश खंयचो पयलो खंयचो उपादेश आमी मानून घेचय आनी ह्या सवालाक जेजू सारकें जबाब दिता द्वितीयनियम पुस्तकांत थंयसर 6व्या वळींत 6व्या आवास्वरांत दिल्लें तें शेमा मागणें जुदेवांक तें प्रमुख जावन आसलें तांणी तांच्या सिनागोगान सांगाता मेळटाना हें मागणें म्हणूंक आसलें तेंच मागणें ह्या रुपार आज आमकां हांगासर आयकोंक मेळ्ळें आयक तूं इस्रायला हियर ओ इस्रायल सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी ती तांणी तांच्या कपालार घालूंक आसल्ल्यो आनी घरांनी बरोवंक आसलें ही उतरां कित्याक तें मागणें तांकां प्रमुख मागणें आनी आज जेजू ताचो परत उल्लेख करता आनी सांगता पयलो उपादेश देवाचो मोग करचो देखून येदोळ हांवें सांगलें रायचियस पीपल हॅव रायट रिलेशनशीप विथ गॉड देखून कोणाक देवा लागीं सारको संबंध आसा तांकां मात्र आमी रायचियस पीपल म्हणून आपयत जुदेवाच्या समाजांत आमी पळयता जुदेव मुखेली आपणाकच नितीवन म्हणून चिंताले एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तांचो संबंध देवा लागीं सारको नातलो संप्रदाय आनी लोकांनी केल्ले कायदे नियम आपूण पाळटा आपूण दांत एक वांटो दिता असल्या दिसा उपास करता म्हणून आपुणूच नितीवन म्हणून लोकांक बांदावचें काम ते करताले पूण जेजू तसल्यांची सत्राय करूंक सुवार्थेन सांगता तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी नितीवन जाय जाल्यार जेजून दिल्लो हो उपादेश सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन आमी ते पाळूंक जाय आनी तितल्यार पावना जेजून तितल्यारच रावना देवाचो मोग मात्र न्हय देवाचो मोग वर्टिकल आनी हॉरिझॉन्टल कुर्साचेर आमकां पळोवंक मेळटा कुर्साचेर कितले खांबे आसात 2
एक उबो खांबो आनी एक आड खांबो. उबो खांबो देवा आनी आमच्या मदलो संबंध थंयसर दाखयता जाल्यार आड खांबो आमचो आनी पेल्या मदलो संबंध तोय बारी गरजेचो. आमचे रिलेशनशीप वर्टिकल मात्र न्ही ते हॉरिझॉन्टल. खाली देवाचो मोग करता म्हणून पेल्याचो मोग करिना जाल्यार जुवांवच्या पयल्या सुवार्तेंत पयल्या पत्रांत आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. जर तूं तुज्या भावाचो या जर तूं तुज्या देवाचो मोग करताय म्हणून तुज्या भावा भयणीचो मोग करिना जाल्यार तूं एक फटकिरो जाताय. फटकिराचो बापूय कोण? हू इज द फादर ऑफ लाईस? सेटन. देवसार फटींचो बापूय तो सुरवेर तावनूचो फटकिरो देखून तो आमकां फटींनी बांदावन आसा. देवा थंय रायट रिलेशनशीप दवरचो कित्याक गे म्हणून आमच्या मोतींत सवालां आनी हे रितीचे प्रभाव तो घालून आसा. आमी देवा लागीं संबंध बरो दवरूंचो ती मात्र ताचें एक काम. दवरिनातल्या बरी आमी देवा लागीं सारको संबंध दवरल्यार आमचें जिवीत तें नितीवंतपणाचें जाता. तें ताका नाका कित्याक तो फटींचो बापूय ताणें आमच्या पयल्या आवय बापूयक आदाव आनी येवेक ताच्या शिंत्र्यांनीच वळाक केलें. तशेंच तसो आजून आमकां ताची तेंते सावन दिवन आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना सगळ्या आमच्या काळजान मोनान आनी सक्तेन जसो आमी देवाचो मोग करता तसो आमी पेल्याचो मोग करूंक की म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. आनी हें आपोवणें जियोंक जगतो काळ प्राजिताचो काळ. आमच्या मागण्या उपास आनी दान धर्मा मुखांत्र देवा लागीं सारको संबंध दवरून त्या मुखांत्र आमच्या भावा भयणीन थंय राजी जावंक म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. हें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी ह्या येवकारिस्तांत हजर जावचो जेजू असली कृपा आमकां फावो करून दी. आमेन. संगी अर्पिता बाबा काळजा आमची आज ओपून दिता तुका कणबेजाराय मोग संतोष साणीसून बदल तुज्या मासारता कणबेजाराय मोग संतोष साणीसून बदल तुझ्या मासारता गोवान सोबुंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडी सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार उण्या वायना संगी अर्पिता बापा काळजा आमची आज ओपून दिता तुका कणबेजाराय मोग संतोष साणीसून बदल तुज्या मासारता कणबेजाराय मोग संतोष साणीसून बदल तुझ्या मासारता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या परचेचो यज्ञ मानून घे. जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या परबे दिसा तुज्या महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोळ्या घाल. आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांव सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयशामे करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक हे स्मरण संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. गडबडाचो सर्वेस्पतो सर्वांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावे येता ताकाचे जय 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 हो सर्गी तुकाचे हो सर्गी तुकाचे हो सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका अनुभ्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्याचे सूर तुझे बळ आमी समर्था तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येया सोम्या जेजू आमी परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अखे प्रितम विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बुरवो सदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट खर तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी समज जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती
भाग्यवंत दत्ता, भाग्यवंत जुआंपाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोमयान आमकां शिकयल्लें मागणें आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां मुदोस, आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमिया जाऊन शेळ्यांपासून आसवून सोडता ओघात जपत करता इणा एक बोटायता राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीवित काढून्या रूपा देतो मोगात सोमिया राखो रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीवित काढून्या रूपा देतो मोगात सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगीवन जुवांव पावलाच्या काळजान पेटलेल्या तुझ्या मोगान थांबा नसल्या कष्टा वावरांनी ताणें तुझ्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करसिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तसो मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसो तुमचे सवे असो आणि सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका Sangia Hoya Goya Demi Ho Chikai Tuamka Pagi Ho Subang Paudusnya Banditan sebutin duka Krista Sangia Hoya Goya Demi Ho Chikai Tuamka Baby Thakur Tamau Gani Sarvanichi Maima Shigai Kusa Sogu Jim Jivita Ila Tujarili Ormenfan Agivon Subau Bagusya Vandita Sarvatin Duka Krista Sagya Hoya Goya Devi Ho Shikai Tuamka. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त समोग केल्ले परी आमी करूंक
आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरये समोर केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सातां दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयाकन बसया. भाग्यवंत जुआंपाक दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमच्या सोम्यान आमकां केलां. ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा हांगासर ताणें ह्या पूर्ण थळार ताणें आमकां आपण हाडलां. तें ताचेंच योजन, हें ताचेंच एक वर्तें देणें. जायतें बरेंपण हांगासर आमकां आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या भावा भयणीक मेळिल्लें आसा. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन कश्टतल्या भावा भयणी पासून परगांवांत थंयसर झुजाचें वारें न्हिदलोन थंयसर शांती समाधानाचें वारें वाळच्या खातीर सोम्या लागीं मागलां. आनी खंडीत जावन देव आमचो सोमी आमकां आयकतलो. आमचो पात्रोन शांती समाधाना खातीर नांव वाडलेलो. बोक्साने राजी संदान ताच्या जिवितांत तें आसलें. त्याच पात्रोनाची देख घेवन हांगासर ह्या पुंतळ्यार येवन सोम्याक आमी आराधन केलें. थंयसर शांती समाधानाचें वारें आमच्या भावा भयणीक तें लाभच्याक थंय काम करून आसा. आनी शांती समाधानाचें वारें थंयसर वाळच्याक देवान सगळें येवजण तें हातीन घेतलां. तांची मोती उजवाडावंक ताणेंच तें येवजण हातीन घेतलां. स्वार्थाक लागून, व्हडपणाक लागून आनी संवसाराचे पकड दवलते लागून थंयसर जायतो लोक राष्ट्रा मदें व्यक्ती मदें थंयसर झुजाचें वातावरण आसा. पूण सगळें जेजू तांच्या बऱ्याक तें घडाशें करतलो. तसो समी जेजू ह्या घडये हांगासर पात्रोन जुआंपाक दुसऱ्या मुखार जायतें बरेंपण तें केल्लें आसा, करूनच आसा, ह्या फुडें करतलो. जायतें बरेंपण केल्ल्या ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या मतीक समाधान दिलां, आमच्या कुटुंबांत एकवट दिला, राजी संदान आमच्या कुटुंबांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा करून ताणें आमकां कृपा दिल्या. आज राष्ट्रां झुजाचें वातावरण वाळटा तर ताका कारण कोण आमीच पयल्यान पयलें आमचें तें आसलो राग मोसोर जर तर आमी तें नियंत्रणान दवरूंक सकना तर ताचो वसो आमच्या कुटुंबांत सेसामारा वाड्यांत फिरगजेंत समाजांत राष्ट्रा मदें तो दिसून येता. हांवें आनी तुमी समाधानाची व्यक्ती जायचे, शांतीची व्यक्ती जायचे, बोगसून आमी जियेचे, एकामेका एकवटान आमी जियेचे. आनी ह्या वेळार शांती समाधान आपाबीस कुटुंबान समाजान फिरगजेंत राष्ट्रा मदें तें स्थापीत जाता. जायतें बरेंपण शांतीक नांव वाडलेल्या समाधानाक नांव व्हेल्ल्या आमच्या पात्रोनान भाग्यवंत जुआंपाक दुसऱ्यान आमकां ताणें देख दिल्या. ताचे बरें आमी जिवंक ताची कृपा आमी मागया. जायतें बरेंपण समाधान आमच्या राष्ट्रांत, आमच्या समाजांत, आमच्या कुटुंबांनी सेसामारा आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तें आमी अनुभव करून आसा. देवाचेंच एक वर्तें देणें आमकां बरी भलायकी मेळ्ळ्या. समाज जाणां पुरगांवांत गांवांक आयिल्लीं कश्टांनी म्हणल्यार बरी तांच्या कामाक फाटीं वचोंक ताणें सुरक्षीत सांबाळलां. विमानाचेर पयन करता आसतना जायत्या अवघडांतलें ताणें राखलां. साबार जाणां परगांवांत आसलीं, भियांती आसलीं आनी धैर्यान तांकां थंयसर तांचें जिवीत ताणें सारून देवाचेरच बरवसून तांचें जिवीत तें सारून आसात. आनी हो बरवसो उदेसो केल्लो आमच्या सोम्यान. आमी सोम्या खातीर जियेता. सगळो आमचो विश्वास हारभार आमच्या सोम्याचेर आमी सोडटा म्हणून आमच्या भावा भयणींनी सांगिल्लें आसा. आनी तसल्याच भावार्थान बरवशान सोम्याचेर पातयेवन ती हांगासर परगांवांत आमच्या भावा भयणी ती जिवन आसा. असल्या भावार्थान जियोंक प्रेरण दिल्ल्या सोम्याक आमच्या पात्रोनाक प्रत्येक रितीन ताचे पासून धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया.
अर्गां तुका सुम्यान जेजू, होगळां तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू, वंदितां तुका सुम्यान जेजू, वाकणटां तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Daikon biravat, प्रार्थुया. बुखाक उदारा बापा, भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या बसत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बरेपणा बसत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुणकची सगत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या, आम आपोसो देवा लागी विनंती कर. हे भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या, देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र सत्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिण जियोंक आमकां कुमक कर. तुजी भाग्यवंतचिनी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव. आमी सदांच कुसायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट दगा भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन थंय. दायकन बसया. आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्या मुखांतर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. साबार जाणांनी तांची ते सामां बरपणीशी दिल्लीं आसात. तांचे सांगाता आमची गरजो ते सामां आमी मेळोवया. आमच्या गरजां खातीर मागया. तेका जाणां बरें काम मेळोवंक, तेका जाणां बरी भलायकी मेळोवंक, 4 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक, 2 जाणांनी सुडाळ उलोवंक, 2 जाणांनी झुजनिवार थंयसर समाधान रास करूंक मागो विनंती केल्या. 4 जाणांच्या जागाची समस्या परिहार जावं. एकल्या गांठीची दूख गूण जावं. एकल्या शिरांची पिडा गूण जावं. एकल्या आस्तमा गूण जावं. 2 जाण भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडोवंक. 2 जाणांची डिप्रेशन पिडा गूण जावं. एकल्यान सोरो सोडूंक घरांत समाधान आसूं. पांयाची शिरांची दूख गूण जावं. 2 मेंदवाची समस्या गूण जावं. 9व्या क्लासीच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक बरे मार्क्स मेळोवंक. CMA पार्ट 2 परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक. MBA सेकंड इयर परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक. CA परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक. लागशिल्ल्या ब्रांचांत एकल्याक ट्रान्सफर जावंक. कोलेस्ट्रॉल आनी अपेंडिक्स समस्या आसा ते गूण जावंक. एकल्या विजा मेळोवंक. दुबयंत काम मेळोवंक. मोशन प्रॉब्लेम आसा ते सारके जावंक. गॉडविन फर्नांडीस म्हणल्यार एका व्यक्तीचे हात थंयसर मशिनान काम करता आसतना थंयसर हात त्या मशिनाचेर करून ताच्या उजव्या हाताची बोटां थंयसर बोटां गाय जाल्यात. ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या. आमचे गरजो भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या पांयान आमी भेटोवन दिवया. जायते गरजो आमी घेवन आमी हांगासर आयल्या. साबार जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारले आसा. साबार जाणां कुटुंबांत जाग्याची समस्या आसात. कुटुंबांत घोवा बायलां मदीं थंयसर बरो संबंद ना. कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवा जाणांनी तांच्या जिविताच्या त्या पयल्या वेळार तांकां प्राय भरता आसतना जोगते निर्धार तांणी घेवंक. लग्नाची वेत जियोंक. लग्नाचो बेस तांणी स्विकार करूंक. संवसारी कुशलांत तांणी मेकळे जावंक. तांच्या जिवितांत आयिल्ले सर्व पंथावन तांणी फूड करूंक. सोम्याचो आदार आमी मागया. साबार जाणांनी म्हज्या लागीं वैयक्तीक मागोवंक विचारले आसा. कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ल्या जानेट म्हणल्यार चलयेक तिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्याक.
त्या पिढे विरोध ती दैरान ती झुजून आसा. सोमी म्हाका बरी करतलो म्हणल्यार फातयेन ती आसा. खंडीत आपूण बरी जातले म्हणल्यार बरोवशान ती आसा. तिच्या मागण्याचो फळ तिका मेळच्याक आयवे म्हणल्यार बयणीक एलर्जी पिडा तावन संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक मागोवक विनंती केल्ली आसा. साबार जाणांनी गांवांत तशा परगांवांत आशिल्ल्या भुरग्यांनी युवा जाणांनी वडिलांनी मागोवक सांगलें आसा. साबार जाणां परगांवांत आशिल्लीं भुरगीं सयत थंयसर मिसालाचे आवाज बॉम्बाचे आवाज आयकून ती भियेवन आसात. दीस रात ती न्हीद नासतना ती कंपी बेजारान ती आसात. आमचेच भाव भयणी परगांवांत थंयसर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कुटुंबाची जोड जोडच्या खातीर जायते कश्ट काडन घाम पिळन दीस रात न्हीद कळोवन थंयसर ती वावर करून आसात. इस्रायलांत साबार आमचे भाव भयणी कश्टून आसात. साबार जाणां म्हणटात रातीचे आमकां न्हीद पडना. थंयसर मिसाल बॉम्ब आनी थंयसर आवाज ते उसवाड आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां सारकी न्हीद पडना. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्याक आसादी म्हणल्यार कितेंच ना. जो कोण फाती येता सोम्याचेर भरवोसो दवरून मागता तांचे मागणें देव आयकता. ह्या सगळ्या झुजाच्या वातावरणांतलें आनी तितलें आशा तितलें आमकां आनी आमच्या भावा भयणीक राख आनी सांबाळ मन शांतीक ना वाडलेल्या समाधानाक ना वाडलेल्या आमच्या पात्रां मुखांत आमच्या सोम्या लागीं आमी मागया. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारेस्त आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख आमकां सुसाय दी. शेगी एक दीस मोरये माय आनी सदा भक्तां संगी सर्गीच्या रासांत तुजे बराबर बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानो आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गार जाता तशें तूं संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे इश्टलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्कां बगत आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सर्गानी संसार सर्वेस पोर तुमचे सोबय आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवाक भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवन जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुझ्या परचेन बोगूंक आनी बवाडतान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो बवाड वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पोर तुमचे सोबय आसो. भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तस्सो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजू सपाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पोतवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या न्हू ह्याच्या दिसांक सर व्हडा संख्यान ह्या नोवेनाक चड चल्ल्या आराधनाक मिसाच्या बलिदानाक
आनी नव्यान आजार आशिल्ल्या तुमचो हर एकल्या स्वामी उपकार बावडटा देवाची विसणार आशिर्वादा आनी भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याची मजत तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आयच्या दिसा हांगासर येवन भोव अपुर्बाय रितीन आराधन सोलोन वर मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी मिसा वेळार अर्थाबरीत नियाळ दिवन आमचे पासत मागिल्ल्या आमचे समुगाचे मनादेक बाप अनिल रोशन लोबो तांकां तुमचे समेस्तचे तर्फेन इरकान फिरगेचे विगारते तुमचे समेस्त तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता. आयच्या दिसा फेस्त मीस दिल्ल्यांक आनी तशेंच आयिल्ल्या सरभक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यान सोपकार बावडटा आनी मानाची वात आमच्या प्रधान ह्या जगतान ते स्विकार करीजे म्हण विनंती करता. देवादीन ग्रेशन आनी ग्लोरिया रॉड्रिगसच्या तांच्या उडासान फ्लाविया रॉड्रिगस आनी कुटुंबांनी फातिमा पयलो वडो तांचो प्रत्येक रितीन आमी उपकार बावडटा. देवान तांच्या कुटुंबा संद्याक ग्रेशन आनी ग्लोरिया तांकां ससना सुशेव मागता. फेस्त मीस दिल्ली दुल्सिन रॉड्रिगस सांज वाडो मारिया डिसोजा जेजुच्या काळजा वाडो. देव बरें करूं. वगचनो थोड्यो गरजेच्यो तिळशोनी आतां निमाणे आमी तुमच्या माथ्यार पवित्र तेलान आमी मागता. संस्कार लायले पवित्र तेल ते भक्तीपणान तें घेवंक आमी उलो दिता आनी त्या नंतर भायर गेल्लें थंयसर जेवण आसा. जेवणाचें मांडावळ हर एका हप्त्यान आमी बरीच करता. दादोशी जेवा तुमकां जायते फावटी सांगलां तुमकां कितलें जाय तितलें खाण घेया. जेवण पाड करिनाकात. सुरवेरस उपरांत मेळना म्हणून सुरवेरस भरून खाण घेनाका. वाडटल्यान तुमकां कळीत आसना कितलें जाय म्हणून ती दोशी मापान वाडटात पूण तुमकां कितलें जाय तितलें मात्र खाण घेया. इल्लेशें जाल्यार इल्लेशें पुरो म्हणून पयल्यान सांगा. वाडटाना वगेस रावले जाल्यार आनीक वाडटात न्ही. देखून जेवण खाण घेवन उपरांत पाड करनाकात. खाण गेल्लें पुरो जेवा. इल्लेशें चड जाल्यार व्हडणी खाण गेल्लें पुरो जेवा जायत मो. हांवें जायते फावटी पळयलां जायतीं जाणां बरें करून जेवतात. हांव तुमच्या सांगात आनी जेवल्लो आसा. हांवें तुमकां दाखयलां कशें जेवता म्हणून. बरें करून जेवा पाड करिनाका. दादोशी मापान जेवा. एक फावटी न्ही जाल्यार दुसरे फावटी ना तिसरे फावटी येवन खाण घेया. कांय तोंदरे ना जायत मो. पूण जेवल्लें केल्लें आंगाक लागचें जाल्यार बरें करून जेवी जाय. सावकास जेवा. जेवता आसतना इल्लेशें कुशीन कोण आसात पळया. इल्लेशें उलया. मस्त उलय नाकात हांसनाकात उसरें वसात जायत मो. वय इल्लेशें उलोवन समाधानेन जेवलें जाल्यार तिस्सेक भलायकी उपकारता म्हणलें प्रसादा रितीन तुमी तें जेवंक जाय. देखून तुमकां घरांनी जेवंक ना म्हणून हांगासर दिवचें न्ही गे. हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक एक प्रसादा रितीन तें आमी सेवचें. देखून बरें करून जेवा जायत मो. बरें. फाटल्या दिसांनी सांगलेल्या प्रमाणे हांगासर साक्ष दिवंक तुमकां अवकाश आसा. जायतें बरेंपण जाल्लें आसा जावनूच आसा आनी फुडें जातलें. देखून मिसाच्या अखेरीक हांगासर आसचें ना पूण निमाणें तुमच्या माथ्यार हात धरून तेलान माखून जाल्ल्या उपरांत थंयसर पावसावेजी म्हाजे मुखार थंयसर साक्ष दिवंक अवकाश आसा. आनी कोणाक तुमकां फुडल्या दिसांनी साक्ष दिवंक जाय तुमी पयलेंच आमकां कळीत करचें आनी तुमकां कितें सांगूंक जाय तें तुमी बरोवन हाडचें. उपरांत आमकां त्या बुकांत बरोवंक आसता. कोणें परत साक्ष दिल्या ते आमकां बुकांत रेजिस्टर बुकांत तें आमकां बरोवन आसा. आनी साक्ष दिता आसतना लांब सांगची गरज ना जायत मो. मोठवें
कितल्या वर्सांतून मेळगो नासल्या खंयच्या इराद्या खातीर आनी तो मागलो इरादो आमकां मेळ्ळा. भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या ह्या पुंतळार येवन ताच्या मजतीन मागिल्ले उपकार आमकां मेळ्ळ्यात, ह्या खातीर सोम्याक जावं अर्गा अशें मोठ्यान तुमी सांगूंक तुमी प्रयत्न करचें. जायत मग 2-3 उपकार मेळिल्ले आनी मस्त उपकार मेळिल्ले तुमकां परत अवकाश तुमकां आमी दिता. जायत की आयच्या दिसा साक्ष दिवच्याक एका पार्टीन विनंती केल्ली आसा, तांकां अवकाश आसा. फुडल्या दिसांनी तुमकां साक्ष दिवंक मौन आसा जाल्यार तुमी पयलेंच म्हाका तिळसूनचें. उबे रावया. आमी सेवंक वेच्या जेवणाचेर सोम्याचो आदार आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या पो मोगाळ बापा, आयचो सोबी सुंदर दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून ह्या प्राजीत काळार कुरपेच्या काळार तुवें आमकां हांगसर आपणान तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मरण नियाळूंक कुर्साच्या वाटे मुखांत्र चड आनी चड तुजी दैवी कृपा आमी आपणावंक आनी उपरांत सक्रामेंताच्या आराधना मुखांत्र तुजी दैवीक सकत आमचेर आमच्या भावा भयणीचेर आमी मागून घेतली. आनी पवित्र एवकारिस्तांत तुज्या पुता जेजूचे मांस आनी रगत दिवन आत्मीक खाण जेवण दिवन एक वर्तें देणें तुवें आमकां दिवन आमची आत्मीक तान आनी भूक त्या पवित्र एवकारिस्ता मुखांत्र देवाच्या तुज्या उतरा मुखांत्र तुवें आमची थान भूक थांबयल्या. ह्या वर्त्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाचता. आमच्या कुडीच्या पोशणाक उपकार ते खाण जेवण उपकारी मनान आमी स्विकार करूंक येता आसतना त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हें जेवण दिवंक आदार दिल्ल्या फ्लाविया आनी कुटुंबाचो आमी उपकार बावडटा आनी तांचेर प्रत्येक रितीन तुजी दैवीक मजत ससाय आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आमी मागता. दिसपडते तांचे संगत रावन तुज्या बेसांवांनी तांकां तूं बरें धैर्यान तांणी तुजे संगत तांचे कुटुंबा जिवीत सारूंक कुटुंबांतल्या भुरग्यांच्या इवाजानाचेर तुज्या सुबाम देण्यांनी आनी आशिर्वादांनी तांकां बरें आनी हे जेवण सेविल्ल्या आमकां दिसपडते तुजे तान घटाय जोडून दिसपडतो वावर आमी करूंक आनी कुटुंबांत सेसामारा समाजांत राष्ट्रांत शांती समाधानान जियोंक गरजेचो आदार तूं आमकां फावो कर. ह्या मागण्यो आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मुगाळ भाव भयणीनो, सर्वे सांगिल्ले बरी आमी उपरांत जेवंक अशें जेवण तें बऱ्या रितीन आमी जेवंक प्रयत्न करया. पूण साबार दिसा पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें जर तर जेवण उरलें जाल्यार ताची मांडावळ आमी करता. सगळ्यांनी जेवण दोशी जाय पूण कोणाक खंयच्याच रितीन ह्या वळीगे जावं आनी कितेंय जावं तुमकां सर्तीक व्हरूंक घरा व्हरूंक न्ही. ते हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक मात्र जेवंक आनी उरलें जाल्यार ताची विलावरी आमी करता. जायत गी देखून वळीगे आनी कितें गरजेचें खाण आनी सगळें आसा सगळ्यांक मेळत जाय. वांटून खाण घेवचें, सांगाता आमी जेवचें. देखून ही एक शिस्त ती पाळूंक आमी प्रयत्न करचें. आतां आमी कुमगार आयिल्ले बरी पुरुशावार येवचें गर्द करनाकात. Sanyaso shantiso dutamso Make bonzu bampao nustro Vivika kultiso bhakto Make bonzu bampao lamso Sanyaso shantiso dutamso Make bonzu bampao nustro Vivika kultiso bhakto Bhagwan suwampao lamso Naman tuka Naman tuka Vivik bhakta Amcha santa Shanti chakura Naman tuka Naman tuka Vivik
भक्ता आमच्या संताप शांतीच्या कृपरा राज्य संगन मुख सेवा तुझो पळजळ पाटलावगा दिसता सोतू मळभो भूमी सगळे सोमराय कुंभ भाग्य भो सुभा पाऊल दुसरो राज्य संगन मुख सेवा तुझो पळजळ पाटलावगा दिसता सोतू मळभो भूमी सगळे सोमराय कुंभ आगे वो सुवाम पाऊल दुसरो नमा नमा तुका नमा नमा तुका दैविक भक्ता आमच्या संताप शांतीच्या कृपरा नमा नमा तुका नमा नमा तुका दैविक भक्ता आमच्या संताप शांतीच्या कृपरा पुत्राव सोपे ओंकार मर्या आशीर्वादे आमकां भगवान स्वाम पावल दुसऱ्या भगवान कसोचे करवेल यार आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हांव सेलीन भगवान स्वाम पावल दुसऱ्याच्या माजातेर मेळिल्ल्या उपकारा खातीर साक्षी दिवच्या खातीर तुमच्या मुखार हांव हाजीर आसा. हांव गालपान काम करनासली एका आस्पत्रेंत नर्सींग सुपरवायझर जावन म्हज्या जिवानांत अशें घडीत घडलें की एक व्हडलें तुफान उपजालें. 2019 नोव्हेंबर 11 म्हयन्यांत म्हज्या नर्सींग डायरेक्टर म्हळ्यार म्हज्या वडिलान म्हाका आपोवन तिच्या ऑफिसाक म्हाका आपयलें आनी म्हाका ती सांगूंक नार्गो नासली. पूण हांवें तिका सांगलें, मॅडम तुमी धैर्यान सांगा, कितें तें सांगूंक आसलें सांगा, वायट या बरें या वायट हांव कान घेता, पॉझिटीव जावन म्हूण सांगलें. तिणें म्हाका विचारलें तुका हॉस्पिटलान कोणा कडेन म्हणी दुस्मान काय आसली गी म्हणून. म्हाका कोणाचेर दुस्मान काय ना आनी मुखार बरें उलोवन पाटी उलयतात, फाटल्यान कोणी दुस्मान आसा तें हांव नेना, जेजू मात जाणा म्हूण सांगलें. जाल्यार तिका सांगूंक मस्त बेजाराय भोगतलें म्हाका. हांवें सांगलें तुमी धैर्यान सांगा म्हूण सांगलें. त्या दळा ती म्हाका म्हणाली तुजे विशयान कोणेंगी बॅड अभिप्राय दिवन तुका कामांत हांव टर्मिनेट करतात आनी डिसेंबर 19 तुजी लास्ट डेट म्हणून. हांव कांयच म्हणूंक ना, मॅडम तुमी म्हाका म्हजे विशयान तुजी अभिप्राय कितें म्हूण सांगलें. आनी ती म्हणाली हांव तुका बरी जाणा, तूं बरें करून काम करताय, 15 वर्सां हांव तुका जाणा, तुजे विशयान म्हाका कसलेच बॅड अभिप्राय ना. दुसऱ्या डिपार्टमेंटान कितें म्हणी घडलां गी म्हूण विचारलें. म्हाका आस्पत्रेंत कोणा कडेन कसली दुस्मान गाय ना म्हूण सांगलें. आनी ती मस्त रडली आनी म्हाका पटलून धरून मस्त म्हज्या सांगता रडली आनी म्हणाली हांव मॅनेजमेंटा कडेन उलयतां, हांव मॅनेजमेंटा कडेन तुज्या खातीर हांव झुजता म्हणून. तांणी म्हजे कडेन सांगा जारले येदोडलो निर्धार तांणी काण घेवचे ते सोमानय म्हणून. ती म्हज्या मुखार मॅनेजमेंटा कडेन उलयली पूण तांणी कसलेंच कान आलोवंक नात. आनी ती म्हाका म्हणाली तूं मॅनेजमेंटाक वचोन फाल्यां तूं मेळ म्हणून. देखून हांवें तिच्या उतराकाल दुसरे दीस वचून मॅनेजमेंटाक उलयली. त्या दीस म्हाका तिणें रजा दिली आनी घरा धाडलें. हांवें घरा वचोन म्हज्या कुटुंबाक जाल्ली संगत सांगली. आमी दिंबेर पडोवन सगळां एक कुटाम जावन आमी जेजू कडेन मस्त स्क्रिप्चरां मस्त क्लेम करून घरा रडोवन गळगळीत दिंबी घालून हात वयर करून जेजू कडेन मागोवन आसल्या. कित्याक म्हळ्यार आमची आर्थीक स्थिती बरी नासली. आमी एक बिजनेस घाल्ले वरी मस्त लॉस जावन थंय बँकांत मस्त लोन आसलो आनी तशेंच गांवांतय लोन आसलो. सांगाता आमचो पूत दुबय 3rd इयर इंजिनियरींग शिकोवन आसलो. तशें म्हाका कशें कालें करचें म्हूण कळोंक नासलें. ह्या स्थितीर
जेजूचो आदर्श मागलो आनी मागीर जुवां पावलो दुसऱ्याची मजत मागली. दुसरे दीस हांव मॅनेजराक वचून मेळटाना ताणें म्हाका कांय सांगूं ना, पूण हांवें इतल्यान सांगलें म्हजी चूक कितें म्हूण म्हाका दाखोवन दिया, हांव तितूंक प्रयत्न करता. एटलिस्ट म्हाका 1 वर्साचे अवधी दिया म्हूण मागलें. म्हज्या तोंडान पाट्टा करना येयलें म्हाका 1 वर्स दिल्या पुरो म्हणून. आनी तशें तितल्या तेन्ना तो म्हाकाच पळय लागलो आनी म्हणालो, तुमी कंत करनाका सिस्टर, आजच हांव HR फोन करून सांगता तुमचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करूंक. दुसरे दीस न्ही तिसरे दीस म्हाका तांणी आपयलें. हांव HR गेली. HR वचून वाचून पळयतना म्हजे 1 वर्साचे न्ही 2 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केल्ले. अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तशेंच हर एक वर्सा ताणें म्हजी 2-2 वर्सां रिन्यू करून म्हाका 6 वर्सां हांवें थंय काम केलें. दुसरें जावन हांव अचानक गांवांक व्यापारांक गांवांक आयिल्ली आनी इल्ल्याच दिसान हांव पाटी बेचार आसली. कित्याक की म्हाका टिकेटीचें मोल चड जाल्ल्यान हांव पाटी वचोंक जावंक ना. आनी अशें आसता फेब्रुवारी एंडाक हांवें परगांवाक पाटी वचोन थंय काम सोदचें म्हूण चिंतिल्लें. ते दाडा म्हाका कालें करचें म्हूण निर्धार घेवंक हांव सारको निर्धार घेवंक शकनातली. हांव मस्त देदेस्पर जाल्ली आनी बागेन जुवां पावल दुसऱ्याची मजत हांवें मागली म्हाका सारकी वाट दाखोवंक. आनी आत्मिकांत हांव मस्त आत्मीक जिणेंत मस्त देदेस्पर जावन म्हाका मागणें करूंक जायनासलें. म्हज्या इतल्याक हांव रडोन आसली आनी जेजूचो सांगात हांव आनी मरयेची मजत हांव मागून आसली. अशें आसता ह्या मंगळारा दीस कितें म्हाका मतीक उपजलें एका आस्पत्रेक तुवें एप्लाय कर म्हणून. हांवें त्या आस्पत्रेक एप्लाय केलें आनी बागेन जुवां पावले दुसऱ्याची मजत मागली. त्याच दीस मंगळारा सांजेर म्हाका कॉल येवन दुसरे दीस बुधवारा 10 वरार इंटरव्यूक एटेंड दिवंक सांगलें. काल न्ही पर. आनी तांचे म्हजी 1 घंटो इंटरव्यूकान गेली मेडिकल डायरेक्टर आनी नर्सींग डायरेक्टरान. तांकां हांव पासान जालें तांणी म्हाका सिलेक्ट केलें आनी तांच्या लास्ट डिसिशना खातीर आज सांजेर फोन करता या फाल्यां सकाळीं तूं फोनाक दाखोवन राव म्हूण सांगलें. काल म्हाका तांच्या वडिलान परतून फोन करून सांगलें आज तुका जॉयन जावयेत गी म्हणून. काल हांव भायर आसल्यान म्हाका जॉयन जावंक सांगूंक ना जावंक ना. तांणी म्हाका आज जॉयन जावंक सांगलें. पूण आज जॉयन जावंक म्हाका हांव शुअर नासली हांगा 9 येवन एटेंड करून म्हजी साक्ष दिवच्या खातीर. देखून हांवें फाल्यांचो दीस तांचे कडेन विनंती केलो आनी तांणी जायत म्हूण सांगलें. तशें म्हाका बरे उद्द्याक बऱ्या पोजिशनाक सगळे हॉस्पिटलाचें मॅनेजमेंट 3 वेळा जबाबदारी काण घेवन करूंक बरो पोजिशन म्हाका दिल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांत हांव नर्गान दिता. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याक हांव काळजांत हांव नर्गान दिता. ताच्या मजतीन मागिल्लो उपकाराक आनी मरयेक हांव काळजांत हांव नर्गान दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.